कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बोम्मय हाणें केल्ल्या विधानाचो निशेध म्हूण सेफ म्हादय सेफ गोवा संघटनेन मंगळारा उदका स्रोत खात्याच्या कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो। उदक संसाधन विभागाचो अभियंतो प्रमोद बादामीक घेराव घालो। कर्नाटकांत जावपी वेंचणुकेचो गोंयचो मुख्यमंत्र्यान प्रचार करप ही गोंयकारां खातीर अपमानाची गजाल आसा आनी म्हादय वळोवपाक गोंयचो मुख्यमंत्री आनी कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री दोगूय शामील आसा असो आरोप सेफ म्हादय सेफ गोवा संघटनेन केला। प्रोग्राम दाखयता सगळी स्टील पॉवर इंडस्ट्री त्याच एरियात येता, गदग बागलकोट ह्या एरियात मलप्रभाचे बेसिनात। स्टेट गव्हर्नमेंट ऑफ कर्नाटक म्हणटा 300 किलोमीटर लॉंग स्टील कॉरिडॉर आसा, हांगा भरपूर स्टील इंडस्ट्रीज येतल्यो, सिमेंट पॉवर इंडस्ट्रीज येतल्यो। ऑल तिगांयकू व्हड प्रमाणात उदक जाय आणि हे उदक म्हादयचे मलप्रभा बेसिनान वता म्हणजे तांकांच वता, शेतकारांक न्ही आणि बेलगांवचे लोकांक पिवपाक न्ही। हे तुम्ही ट्रायब्युनला मुखार आणि सुप्रीम कोर्टा मुखार आमचो गोयचो मुख्यमंत्री जेका आमी एक्सिडेंटल सीएम म्हणतात, जेका आमी अपॉइंटेड सीएम म्हणतात आणि आज तेका आमी घातकी सीएम म्हणटा, तो 12 तारखेक कर्नाटकान वता, उपमुख्यमंत्र्या बरोबर सभेन रावता आणि सल्प म्हादय दिवपाचे उलयता। शेम या मुख्यमंत्र्याचेर, शेमलेस मुख्यमंत्री गोंयाक मेळ्ळा। कारण जेन्ना कर्नाटकाचो सीएम सांगता की आपण उदक व्हरतलो, त्या सीएमाक निवडून हाडपाक लागून, त्या सीएमाचे सरकार निवडून हाडपाक लागून गोंयचो सीएम जर थंय वता जाल्यार गोंयचो सीएम हो सेट जाल्लो आसा असो आमचो तेचेर आरोप आसा। आणि ताका लागून आज आमी हांगा आयल्या सिंचाई भवनाचेर, कित्याक आमकां अशें लक्षात आयलां की सिंचाई भवनान गोवा गव्हर्नमेंटाचे एक म्हादय सेल म्हणून कितें तरी आसा, जे आमी खूब वर्सां आयकताले, पूण ते म्हादय सेल डिफंक्ट आशिल्ले। आता तरी ते चालू झाला, कारण मुख्यमंत्री म्हणता 19 पासून आपण म्हादयचो लढो जो आसा तो जोरान मेला म्हणून, सुप्रीम कोर्टान आपण जोरान ती केस लढयला म्हणून, पण गोंयान म्हादय सेल ताणें ऍक्टिव्हेट केला काय मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगूंक जाय, ते पळोवपाक लागून आज आमी आयिल्ले आसा। दुसरो आमचो डिमांड असो आसा की जे सँक्शन केंद्र सरकारान डीपीआर कर्नाटकाच्या डीपीआराक उदक वळोवपाक लागून, डॅम्स बांदपाक लागून, ते सँक्शन अजून पर्यंत केंद्र सरकारान फाटी घेवना, आमच्या मुख्यमंत्र्यान ते फाटी घेवपाक लागून प्रयत्न करूना। ताका लागून आमी ह्या डिपार्टमेंटान आयल्या की ते इमिजिएटली सँक्शन जे आसा ते चॅलेंज करचे म्हणून आमी आज आयिल्ले आसा। हो आमचो एक डिमांड आसा। दुसरो डिमांड तुमकां सांगता, हांगा एकटो चीफ इंजिनियर बसता प्रमोद बादामी म्हणून, ताका एक्सटेंशन मेळत आसा। इज फ्रॉम कर्नाटका, लक्षात धरा, इज फ्रॉम कर्नाटका, त्याच एरियेतल्यान येतला आणि आमकां अशें कळ्ळा की प्रल्हाद जोशी बरोबर त्याचे बरे नाते आसा आणि आमकां मायनिंग दिता, तुम्ही आमकां म्हादय दिया अशें सेटिंग करपाक ह्या मनशाक हांगा बसयल्लो आसा। ताका काडचो म्हणून मागणी आमी मागणी घेवन आयिल्ले आसा।